गाडी खर्चून खंय पावले तूं पळय मातशें vehicle, four-wheeler and a two-wheeler. One of our students accident. It could have been a fatal injury. We are requesting the health authorities, please, maybe to keep one police here, 1:30 onwards till at least 2 o'clock, so they can regulate the traffic. As you can see, this is a very busy area. So, for the safety of students and others passing by, maybe keep one police here from 1:30 to 2 o'clock so that they can regulate traffic coming from the college and passing by. खबर पडटा आउटसाइड सेंट जेवियर्स कॉलेज मागचा एक्झॅक्ट कितें जालें सडन न्ही कहो कितें जालो कित्याक पर्सनली विटनेस करूंक ना बट स्टुडंट शी मॅट विथ एक्सिडेंट सो वी होप दॅट सच इन्सिडेंसीस डोंट हॅपन इन फ्युचर इन देयर लायफ. म्हजें नांव सुदीप नायक, सेंट जेवियर कॉलेज स्टुडंट. आयज हांगासर एक्सिडंट जाल्लो आसा. आमी पळयता डेली हांगासर ह्या टायमार खूब गर्दी जाता. कॉलेज सुटपाचो टायम 1 ते 2 मेरेन हो जो टायम आसता कॉलेज सुटपाचो पीक टायम आसता. ह्या टायमार भरपूर सगळ्या वाटेनसून हांगासर लागून 30 रोड जाता. सगळ्या वाटेनसून गाडी येता एकदम खूब गर्दी जाता. त्या कारणान आयज हांगासर एक्सिडंट जाला. फुडें अशें जावचें न्हू त्या खातीर हांगासर एक ट्राफीक जालाचो एक्सपिरियन्स आसपाक जाय हांगासर. ह्या टायमाच्या टायमार भरपूर गर्दी जाता. कितें आयडिया आहा हेजी एक्सिडंट हांगासून वयल्या वाटेनसून आमच्या कॉलेजचो स्लोप आसा थंयसून स्टुडंट आमची बायकाचेर येताली. थंयसून फोर व्हिलर गाडी येताली. जेन्ना गाडी गेली हांगासर अपघातीत जेन्ना मेन रोडार घेतली गाडी एक एक्सिडंट जावन ते गाडयेन हे घेवन फुडें गेली. आयज जो एक्सिडंट जाला देवाच्या कृपेन आयज हांगासर जास्त कितें जावंक ना तांकां. पूण हेज्यान फुडें जर आनी कितें जावपाक शकता त्या कारणान आमची तरी मागणी आसा, स्ट्रॉंग मागणी आसा की ह्या टायमाचेर जेन्ना स्कूल सुटपाचो टायम आसा, कॉलेज सुटपाचो टायम आसा त्या वेळार पुलिसान हांगासर येवन ट्राफीक सराचो एक पुलीस आसपाक जाय हांगासर आनी ट्राफीक कंट्रोल करपाक रावपाक जाय.